नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे अंग उपस्थित असलेल्या सगळ्यांकही दंडवत प्रणाम. आजी आम्ही वटपत्रशाही कृष्णाला काणी ऐकत असायची. तर तश म्हणाले मार्कंडेय ऋषीला काणी ऐकत असायची. हे भागवताचे लास्ट एक लीला भागवताच्या आजी 12ನೇ स्कंद 12 स्कंदाच्या 8च्या आणि 9च्या अध्याय आम्ही पळयत असायची. आम्ही आजी मागिरी कडे राष्ट्रीय भागवताचे महिमे आणि समरी पुढे आता ऑलरेडी भागवत सांगितलंय शुकदेव गोस्वामीना परीक्षिताक परीक्षिताले देह त्याग कोण झालाय शुकदेव गोस्वामीन वचून झालाय अत्तुवरल्यांची क्वेश्चन आन्सर जात शौनकादी ऋषी आणि सूत गोस्वामी आता पुढले अध्यायांत आम्ही पळयलाय शौनकादी ऋषी क्वेश्चन निमगिले वेदाचे मूळ कसं म्हणून तशी आन्सर मिळले सूत गोस्वामी निमित्त आता त्यांनी अनेक क्वेश्चन निमित्ताचे आम्ही मार्कंडेय पुराण म्हणून ऍक्च्युअली एक असं वेदव्यासानं त्याचे एक पुराण केलं. तशी आम्ही मार्कंडेयाल ಬಗ್ಗೆ ऐकल्यांची जाल्यार आमकां मार्कंडेयाल ಬಗ್ಗೆ चिके कन्फ्युजन असं समज क्लियर म्हणून काणे गोतना तुम्ही सांगता वय म्हण सांगून शौनकादी ऋषी सूत गोस्वामीक नेमगिताचे तदना हांकां खुशी जाता वय हांव सांगता. हम्म ते शौनकाल संततीन तूची जन्म घेतला हे मार्कंडेय ऋषी कश म्हळारी त्यांनी ब्रह्माला ऑलरेडी त्यांनी स मन्वंतर पळयला मन्वंतर म्हळारी एक मनु 14 दिव्य कितले 70 ब्रह्मा एक दिवसांतू 14 मनु येता तांत एक एक मनुक 72 दिव्य युग मेळता आಳ್विक करच्या तांतू स दिव्य युग पळयला म्हळारी साधारण कितले की मिलियन लक्ष 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 बिलियन बिलियन कितले की वर्ष हे मार्कंडेय ऋषीन पळयला तसल एक ऋषीले ಬಗ್ಗೆ आमक सांगाची म्हणत क्वेश्चन निमगून असताच हे ऋषी मृकंडू म्हळाले पूत तो आता प्रति एक तुम्ही प्रलयाचे हे आयले असतना पळोवन अशे पुरा 4 नमुने प्रलय असतात तू कोणीही वांचून अशे साध्य ना नैमित्तिक प्रलय आत्यंतिक प्रलय पुरे नमन कोणीही वांचून अशे साध्य ना जाल्यार हे मार्कंडेय ऋषीन सस मस्त कितले की प्रलय आणि सस पंत ते पूर पळोवन आयल्यांची ते कशी साध्य जाल्ले असाधारण दीर्घायुषी ಈವನ್ ಅಮೃತ್ ಪಿಲಲ್ ತಸಲ್ ದೇವತೆಲ ಆಯುಷ್ ಸಮೇತ ಇತ್ಲಿ ಹೊಡ್ನ ತಂಗೆಲ್ ಅಮೃತ ಆಯಸ್ಸು ते प्रलय येईल कुळे कल्पेंड जल कुळे पुरे गेल जल्ले ತಂಗೆಲೆ जलरी हे असामान्य दीर्घायुषी जावन असेल ते मार्कंडेयाल ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ म्हणून सांगून तांणी निमगून घेताच तदना सूत गोस्वामी सांगताची ऍक्च्युली लायक क्वेश्चन हे क्वेश्चन आणि मी तुमकां असले भ्रम आहे कन्फ्युजन पुरे दूर वता कसला म्हळारी हे क्वेश्चन वापस देवाक संबंध पाविल तसले तशे आम्ही बळ्या दिवसात कितले की क्वेश्चन निमित्त असताचे जेवण जलवे खाण कलवे बूक केलवे पावस येलवे चमकलवे स्कूलाक आयलवे कसं जल्ले कितले की क्वेश्चन निमित्ताचे पूरा टाइम वेस्ट खंयची एक क्वेश्चन देवाल रिलेटेड असत ते मात्र उपयोगाचे क्वेश्चन तशी सूत गोस्वामी खुशी जाता वाव कितलाय क्वेश्चन निमगिले वापस हांव तुमकां सांगता जे आन्सर ताकाची मार्कंडेय कसं चलते मार्कंडेय होता गेल्या अन्नांद पुनो ब्रह्मदीक्षे पावन शुद्ध कोण घेवन वेद मंत्र पुरा पठण करून तत्व पुरे भारी एक स्ट्रिक्ट जावन फॉलो करचे तसले ऋषीदा
तो आता कितले लायक तपस्सु करत असेल म्हणारी भारी लायक तपस्सु वेद ज्ञान समेत खंडापटी श्रेष्ठ मट्टारेसिल तो जीवन पूर्ती आ ब्रह्म ब्रह्म आजीवन ब्रह्मचारी जत्ता म्हणो एक ಹೇಗೆ घेतिल्तान प्रतिज्ञा ब्रह्मचारी ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಜನ ವರ್ಡಿಗೆ ಜೊತೆಪೂಸನ್ ब्रह्मचारी मागिरी गृहस्थ जात ಕೆಲವು जन आ जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी जावन आसताचे नैष्ठिकी ब्रह्मचारी तशी तो जट पर बांधून घेता तन ब्रह्मचारी जाल्यार तन केस पुरोळाचना तशी पुरा केस वटकोन गांठी घालून त्या ऋषी मुनी जट आणि अशी खाड पुरा असता मागीर शांत रीती मस्त शांत कमंडलू दंड आणि तीन एळ्याचे जन्नुव कडेरी उडीदार कृष्णाजीन कडे ते पुरे घालून कुशादर्भ ते ताजेरी कसते मॅट ताजेर बैसून तपस करचे सिल्के एक दिवस कस आणि देवाक 5 रुपारी पूज करचे सिल्के यज्ञाग्नी म्हळ्यार यज्ञ ಅಂತ ಸಿಲ अग्नी सूर्याक गुरुक ब्राह्मणाक आणि हृदय ಅಂತ शिले परमात्मा कशी 5 नमुनेरी मार्कंडयान पूज करचिसिले आणि सकाळी आणि संजे भिक्षे निमगुनो घर घरा वच्चिसिले ते भिक्षे मेळ्ळाले डायरेक्ट खावची ना ते गुरु कर्पण करचिसिले गुरुन यारे मार्कंडेय आतू हळल नवे घे म्हणून आपण दिला री खाल्ले आपण दिला री खाय नी तिथले मटा स्ट्रिक्ट जाऊन फॉलो करता आसले एक आपयल्यार वय दिवस एका पण खावचे हम्म तशी आम्ही पुरा कितले खावच्यान तू टाइम वेस्ट करची ना खावचे खावचे प्रिपरेशन करचे ताजवेरी नैवेद्य म्हणून फुल्ल आमगेले इंद्रिय तृप्ती राबिले म्हणना सरली म्हणना जाल्यार हांगेल पळय टकाचांक मस्त टाइम आणि गुरु कितले रेस्पेक्ट म्हणारी गुरु काही पूज करचे आसले देव म्हण तशी गुरु नापयना जाल्यार उपासारी बेश्टे आसले हम्म तशी एक दिवस कसं झालं मार्कंडेय ऋषी वेदाध्ययन पुरा कोरनो तपस पुरा कोरनो एक पंत कितली व्हड तपस करत म्हळ्यारी 10 लक्ष वर्ष कितली 10 लक्ष म्हळ्यारी काउंट ना तितली 10 लक्ष 10 लाख कितली अनकाउंटेबल 10 लाख वर्ष तांणी देवाल पूज कोन 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 तपस कोन कोन मृत्यूक ची पार केलेल्या तांकां गोतना त्या नमने समाधी स्टेजारी तपस करताची मृत्यूची पार जाता ते पळोवन ब्रह्माक भृगुमुनीक भृगुल वंशता शिवाक दक्षाक इंद्राक ब्रह्मपुत्राक देवतेंक पितृंक बुद्धांक मनुष्यांक पुरे जन शॉक हे कशी साध्य भौतिक शरीर देवाल त्या नमने तपस केलेल्या पेटाक मृत्यूची कितली की दश लक्ष वर्ष क्रॉस करून तो पार जाता कशी हे साध्य म्हण तशी भक्ती योगी मार्कंडेया म्हण तांक नाव भक्ती योगी तशी ते भक्ती योग तू तपस करून वेदाध्ययन स्ट्रिक्ट एक आत्मसंयम जावन अंतर्मुखी जावन इंद्रिय पुरा कंट्रोल करून असताना केन्नाय कोणाक भयचे इतले कोणे बेस्ट पूज गिजे पुरा कोण तपस कोण असणारी टेन्शन जेवचे इंद्राक कसलं टेन्शन म्हळ्यार तगेल जागो तगेल पोझिशन हो जो आयला री म्हण इतले व्हडले भक्ती योगीक ते इंद्र जावका म्हण काय आश असतो इंद्रिय तृप्ती केलेलं तसं लायक वचून स्वर्गान तू बक्का म्हण आश असतो काय आश असना जाल्यार इंद्राक त्या पुरे गुतना टेन्शन अति आसे तशी तो कसं करता हा हांग एकलो मार्कंडेय ऋषी आसा मनवंतर भर तपस केला नेक्स्ट तागेले अटॅक मेगेल इंद्र पदवी वयर दिसता म्हणून तो तागेल तपस भंग करूक म्हण सांगून अप्सरेक मेनकेक आणि पुढली काणीत पळयला नरनारायण ऋषीनाची अशीच पेटयल तना तांकां सेड्यूस करूक तदना नरनारायण ऋषी काय अट्रॅक्ट जायनी ताजे वयरी नरनारायण ऋषीन चिचन चंद मेनके उर्वशी गेयर गिफ्ट वचाच रे तेकडे म्हण सांगून पेटेल त्या नमुने तशी ती उर्वशी पुरा आयलेली नरनारायणान सृष्टी तांणी पुरा एक चमकले तशी ते नरनारायण हे आमगेले मार्कंडेय ऋषीन ध्यान करचे नरनारायण ऋषी तांणी देवची देवाले अवतार तशी ते नरनारायण ऋषीले एक स्ट्रॉंग ध्यान केलेले निमित्त इंद्र कोणा पर पेटयता म्हळ्यार
नर्तकी गायकी कडेरी स्वर्गाच पर मनमत म्हळ्यार काम काम प्रचोदन दितलो आनी ताणे कशी बाण सोडला पुरो फुल्ल आशी येता कडेरी मदस्वरूपी म्हणून मदस्वरूपी म्हळ्यार इंटॉक्सिकेशन चा पिली कुळे हा म्हण कशी लाय जाता अय्यो चा नाशी जायना बा ಮತ್ತೆ तूकी कापी नाशी जायना म्हण कशी येता ड्रिंक्स जावका ते एक नमुने मद असत इंटॉक्सिकेशनाचे त्या स्वरूपी तसा लाईक पर्सनालिटी का हो पेटयता इंद्र ते पेटोನು तान्नी पुरे खंय तागेले पर्णकुटीर खंय आसिले मार्कंडेयाले म्हळ्यार हिमालय पर्वताचे उत्तरांतू एक शिखर असेल की चित्रा शिखरा म्हणून त्यात लगी पुष्पभद्रा म्हण एक न्हंय आसिल थंय मार्कंडेयाले सान घट्ट आसिले कुटीर त्या कुटीरांतू इंद्र तांकां डॅन्साक पद म्हणच्याक तांकां पेटयतना तो वसंत ऋतू ताकाय पेटोवन आसता वसंत ऋतू ते हिमालय ते एरिया फुल्ल गेलेले निमित्त फुल्ल ते ग्रीन पचवे पचवे छन चंद जाड्ड रुक्क पुरे फुल्ल कुशेरी हॉट जावन छन 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 फूल कडेरी पुण्य वृक्ष आणि ते पार कशी चंद दिसता थंय एक न्हंय आसिले तळय आसिले थंय लगी मस्त ब्राह्मण राबता आसिले तांती एक कुटीर आमगेले मार्कंडेय ऋषील आसिले थंय ताजे एक वर्णन आसा एक श्लोक फुल्ल ते तांगेले कुटीरा जाग कशी आसिले म्हूण तेंच ते दुंबी मोमोस असेल की झुज म्हण सांगून चंद कोण पद म्हणता भोवंत असेल की ताका समजावन कोगिले कू कू म्हण म्हणत असेल की आणि मस्त पक्षी पुरे ते गूड बांधून राबून असेल काय मागिरी थंय एक जलपात असेल की फॉल्स आदोकून उद्दा पुरे स्प्रिंकल जावन अशी पडता असेल की तेन्ना ते वार येत असताना ते चंद फुल्लाचे पणबळाक एक नमने वसंत ऋतू आयले निमित्त एक नमने काम प्रचोदक जाल्ले ತಂಪು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ವಾವ್ ಭಾರಿ ಏಕ लायक वसंत काल ಅಂತೂ ते कसं झालं की पुरा रूक झाड पुरे नवे नवे चिगुरे चंद दिसता स्टार्ट झालं की ताजे मध्ये ಎಂತೂ मन्मथ येऊन तगल वैरी बाण सोडत की डॅन्सर पुरे डॅन्स करताची पद म्हणताची संगीत वाद्य पुरा म्हणताची घालताची कडे कसं केल्यार बाई ऋषी ಅಲ್ಲನ कळेना मार्कंडेय ऋषी काय त्या बाणाचे इफेक्ट ना कसं ना समाधी स्थिती री कशी दोळ मुच्चून आसिल्या तशी असते तशी तदन हन्नी पुरೈ लग्गी लग्गी वचून मृदंग ताळ वीणे स्त्री पुरೈ वचून ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करताच की तदन मन्मथु पंचमुखी बाण म्हणून त्या सोडत की त्या सोडल्यार बे काय प्रयोजन ना तदन एकली अप्सरे तिगेल नाव पुज्निक स्थली म्हणून ती अप्सर येऊन ती खेळत असत एक बॉल घेऊन अशी अशी खेळत असत की तदन बॉल तिगेल हडती पुरो हडोट असत की ती एकच पातळ शॉल घालून असत की नेटाचे ते बॉल खेळताना खेळताना ते शॉल अशी पड इतली पुरा पडली पडले जाल्यार बी तो दोळ बिनी ओपन करना ताका काय ಮತ್ತೆ वचना तो काय आकर्षित जायना तशी तदन ते जोर वार येत की तिगे अवंगल्वे उಬ್ಬून वत की काय जायना तदನ ते ಋಷಿ ते मन्मथ ಲೆಕ್ತ की हांव आतां ಸ್ವಲ್ಪ विन जाल्लो हांव आतां पांचमुख बाण सोडला कसन केल्यार बी मन्मथ कळत की हा विन नाही काय नाही हाका काय इफेक्ट ना कडेरी आनी पुरे भारी बेजारार वचून हक्क इंद्राला वचून सांगया म्हूण तांकां दिसता की ते उडगास काणी मुचुकून जाल काणी मुचुकून निद्दोन आसिलो ताका बाद दिवचे वचून काला यावना दोळ सोडली कुळे फाटाक म्हण भस्म जावन गेलो तांकां कडे कडे भंय करता की यब्बा कसं पवर ह्या ऋषीक आज ते मी असल ऋषी पळयनी ते विश्वामित्र ताका पुणेची की एक पंत वचून अप्सरेन डान्स कर भितर फुल्ल मोह परवश झालो तशी हो तशी ना भारी स्ट्रॉंग आसा आम्ही हाक बाद दिवचे निद्दलेल दिवडाक चेडूवान बाद दिलेल म्हण केस म्हळ्यार अर्थ कसं ना दिवड उठेल म्हण जाल्यार त्या चेडूवान वेरी अटॅक करूं येता तशी आम्ही बिनी आतां
हे ऋषीक जाग जाल्ली पण जाला री आमक शाप मेळचे आम्ही बिनी उद्धार जायनाचे तर आमगे पुरो इतल्याची म्हण सांगून हक्क काही प्रभाव ना आम्ही कसं नाही हे महात्माक बाद दिवस नका म्हणून तांणी सोल ಒಪ್ಪನ್ घेवन ಇಂದ್ರಲ ಗೊತ್ತಾಚಿ ಇಂದ್ರको हगेले महर्षीले योग बल पळोवन ಒಬ್ಬ म्हणून शॉक जावन टेन्शन जाता अयो कसं करचेत म्हणून सांगून तशी ह्या नमुने तपस्सु वेदाध्ययन आणि तगलेक इंद्रिय वैरी कंट्रोल दवरलेले निमित्त पळय देव भितरी असता ताक गोतच आम्ही कितले मटा इंद्रिया कंट्रोल केला कसं केला म्हणून भितर असेल देवा गोतसा आम्ही बाहेर दाखवून शो ऑफ करून पुरे जनाल दाखवून सर्टिफिकेट पुरा जनान क्लॅप पुरा अगत्य ना पुरा जनान होबळ सुचे पुरा जना खातीर करचे अगत्य ना कसला म्हळ्यार अंतरी आम्ही ज्याला देवा गोतस ती गांधारी आशिली ती कसं नाही ती 100 चेडू असणार बाई एक पंत बाई एक आम मजालेली काश असता मेगेल चेडू एक कश दिसत पळय मग एक पंत बी ती गूर कोणय ना हंग गूर मेगेल दोळ अशी ओपन तिक दोळ आसिला दोळ ओपन कोण रिಬ್ಬನ್ ओपन कोण पळयता म्हण एक पंत बी ती पळयनी एक पंत ती दोळ ओपन कोण तिगेल रिಬ್ಬನ್ ओपन कोण पळयलेल ना ते कोणा गोतस अंतर्यामी जावन असेल ते कृष्ण गोत असेल तकाच ती गांधारीक लायक एक पतिव्रतेन तू स्थान दिलेलं ती ऍक्च्युली कृष्ण मस्त बिष्टयता शाप घालता त्या पुराय विंगड आस काणी तिक कृष्ण इष्ट जलारी कृष्ण कोणाले आसिले चांग क्वालिटी भारी भारी ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ವೈರ್ ಹೊಡೆದವರ್ತ आणि ते तांगेले आशिले वाईट क्वालिटी पळयना तेवे एस्पेशली ಒಬ್ಬ संच स्कंद ಅಂತ म्हणला कसं की कलियुगांतंतू एक वर कसं म्हणारी तुम्ही कोणालेही बघे कसने बघे कितले वाईट लेखाची ताक इफेक्ट ना कितले वाईट लेखल्यार बाई इफेक्ट ना जाल्यार चांग लेखल्यारी ताका प्लस पॉइंट मेळटा वाईट लेखल्यार इफेक्ट ना वाईट काम करची पासून ताजी इफेक्ट ना वाईट लेखून लेखून चांग केल्यारी चांगाचे इफेक्ट मेळचे ना वाईटाचे इफेक्ट मेळना तशें जावन कसं जालें जाल्यार कसं नाही वाईट लेखता लेखता तसले वाईट लेखचे वाईट उरलोचे तसले जनाले संग जावन कडे वाईट जावन वच्चे वाईट लेखची चांग म्हण नाही बट स्टील ಕೆಲವು ಜನ ಬಗ್ಗೆ वाईट लेखल्यार बाई तक्क इफेक्ट ना जाल्यार विंगड युगांत परत तशें नाही विंगड लोकांत वयतश ना तो नहुष तो इंद्रान त्या कमल सरोवर कुसने मानस सरोवरांतू कमलाचे ದಂಟಂತೂ वचून लिपोन बैसून असताना तगेल्या पाप पापाची ती मानतारी माक्ष पडली म्हणून तदನ इंद्राल बायलेली बैरी नहुषान दोळ घालेल्या तितले एक असने हे केलेलं का ताका कडे पनिशमेंट मेळ्ळें तो ते एक व्हड सने सोकणी जावन पडलं तशी विंगड युगांत विंगड लोकांत पुरो असेल एक वर ना हे लोकांतू कितले तुम्ही वाईट लेखल्यार बी कांय जायना तश म्हणून वाईट लेखा म्हणून अर्थ न्ही तशी हांका कळत की हे नरनारायण हे मार्कंडेय ऋषी आम्ही केलेलं पुरे साहस पुरं निरर्थक जाल्लें आणि आम्ही चड ऋषीक बाद दिवचे वची नाका म्हणून सोल ಒಪ್ಪನ್ घेवन बदके तशी देवा गोतस हागेल्या कितले मटा एक कंट्रोलिंग पवर आसिले म्हणून सांगून तशी देवू तक्क ताणे आराधन करचिसिले नरनारायण ऋषी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य कोण कोण कंची कंचे ರೂಪಾರ್ ದೇವಾಕ್ ಕೊಡೋಚೆ ಇಷ್ಟ ಪಾವತಾಚಿ त्या ರೂಪಾರ್ तांक तेवू मेळटा ಕೆಲವು जन नारायण ऋषिकेश वेंकटरमण तांक त्या रूपार देवान दर्शन दिवचे तशी आमगेले भीष्म पितामह आसिल भीष्म पितामह महान कृष्णाल कंची रूप ताक इष्ट आसिले चतुर्भुज ते रूप कसं म्हणचे नाव असं ते प्लॅनेट आवडतं पार्थसारथी रूपारी वच्चे पळोवचे भारी इष्ट असेल तशी भगवंत लास्ट मिनिट तक ते रूप दाखवून पार्थसारथी लोकांक वर्ता वीरावेशादी युद्ध करचे एक सीन ते कृष्णान अर्जुनाल सारथ जावन आयलेले ते तागेले भारी फेवरेट सीन तशी ते विधी रगर जो विधूम्र विश्व
तो कशी तो कृष्णान येताना तागेले गुंगूर गुंगूर चंद कळे केस वयर फुल्ल तेंची धूळ उड्डून उड्डून केस कशी ब्राऊन जालेले तो सने भीष्म प्रतिज्ञा वरच कतीर तागेल प्रतिज्ञा मोण घेवन ते युद्धाचे कसं ते रथाचे चक्र काण घेवन भीष्माक अटॅक करू धांवन आयलो तदन तागेले एक शॉल ते पडलेले ता कळीनी दलर्वेश धांवन त्या सीन भीष्म समा ಮತ್ತೆ दवरनासत वाव कसं छंद दिसतस साधा कृष्ण लंगर असेल पूर हूम एक नमने मोतीशी चंद भारी चंद दिसत आस्वादन करता भीष्म त्या मिनिटाक ताक त्या रूप इष्ट म्हणून देवा गोतस तो पार्थसारथी रूप ताक दाखवून त्या प्लॅनेटा वता त्या ग्रहाक वता तशी हे मार्कंडेय ऋषिक नरनारायण देव इष्ट म्हणून गोतस तशी ಕೂಡ್ಲೆ देव संपूर्ण मन तागेल त्या नरनारायण ऋषील वैरी तवरल्या निमित्त तपसांतु देवेवनु दर्शन दिता नरनारायण रूप अत हंग साधारण या भागवताचे कंचे एक अध्याय कडाचे देवाल एक दर्शन अंतू खंडित जाता शास्त्र चक्षुण म्हणजे विंगड 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 नमनेरी विंगड विंगड देवत विंगड भक्तांक विंगड विंगड रीतीरी देव दिसता हंग नरनारायण कशी दिसताची म्हणून ऐकूया आमक नरनारायणांक पळयलेले म्हणजे जाता नरनारायण ಅಂತೂ एकलो काळ एकलो गोर कडेरी दोग्गांकೈ चर्चारी भुज यूजुअली चतुर्भुज ಅಂತೂ शंख चक्र गदा पद्म धरचे नारायणान जाल्यार हंगा तांणी कसं धरला की विंगड धरला आणि तांगेल दोळो तावरे कमला फुल्ला मणकेची कमला फुल्लाचे पेटल्स दळा मणकेची अशी व्हड दोळ अंग ते दोळ कडेरी तांगेले ड्रेस कसनके कृष्णाजिना आणि रुक्काचे तोगटे त्याचे ड्रेस के कडेरी तीन येळेचे जन्नू घाल नाशिले की हातान तू चार हातान कसं धरला की एक हातान कमंडलू एक हातान तू दंड एक हातान तू कमलाक्ष माले मळरी हज्जी माले फुल्लाचे कडेरी दर्भे एक हातान तू दोरनो दर्भे बांधून आशिले वेदाचे काठ इतली पुरा धरलेल की तांणी कडेरी दिगची पळोचक आणि तांगेल सुत्तू एक नमने येल्लो कलर ब्रೈಟ್ उजवाड दिसतसिल ಮಿಂಚುಶಿ एक नमने उजवाड दिसतसिल तांगेल सुत्तू तशी त्या नरनारायण ऋषिक विंगड विंगड देवत पुरे पूज करता आशिले तशी असल एक देवान प्रत्यक्ष येवन मार्कंडेयाक दर्शन दिल कुळ्ळे मार्कंडेय भारी खुशी जाता ಕೂಡ್ಲೆ उठोन रब्बोन रप्ता दंडावत नमस्कार घालता कडेरी भारी एक मर्याद दिवन नमस्कार घालता तागेले देह मन इंद्रिय पुरे कंप्लीट तृप्ती जाता दोळे दाखोवन उद्दा येता उद्दा येल पेट्टाक नरनारायण ऋषी दिसनाची तशी शरीर पुरा रोमांचित जाता देवाक सम पळोवचे जायना कडेरी तो मत्ती बगसून हात पांय पोवन अशी हात दवरून प्रार्थना करता भारी एक गदगदीत जावन हांव तुका नमस्कार घालता म्हणून मस्त प्रार्थना करता हे 8 अध्याय एंड ते ऋषीन केलेले प्रार्थना हे पुरे भारी इम्पॉर्टंट नॉर्मल प्रार्थना नाही हे पुरा अंत दिल्ला कसलाक म्हणारी देवाक ते प्रार्थना ऐकून भारी खुश जाल्ले म्हण सांगून तशी ते स्तुती कशी आस म्हणारी एक एक दोन श्लोकाचे वैर वैर पळया कसं म्हणारी सर्वशक्त प्रभू तू पूरा जीवीचे प्राणवायू तू तीन लोकवै तू राखता आणि पुरा जन संताप परिहार करून मुक्ती दित तू तुगला आश्रय पाविल तसले कोणही कोणाके निराश्रय करना निराश करना आश्रय कोण सर्वधर्म परित्यज्य म्हणून देवाला एक शरण वचून असता तांका केन्नाकय निराश करतल नाही तो तशी तुक केले सेवे निमित्त पुरा जनल पुरा आकांक्षे तिरवता जाता तू तांका तांगेले लौकिक जीवन दाखोवन मुक्ती करता पळया खाली देवाल ಬಗ್ಗೆ ऐकल्यारवे आमक मुक्ती जातते कितली सुलभ तशी बुद्धिवंत जाल्यार कसं करताची हे शुद्ध भक्ती हे देवाला
शुद्ध भक्ती करताची आणि ते शुद्ध सात्विक नारायण रूपारी देवाला पूज करताची. तशी विंगड विंगड श्लोकारी मार्कंडेय ऋषी देवाक प्रार्थना करता. मागिरी तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदैवताय नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय. अशी पाय पळोवन चंद करून तो स्तुती करता देवाला. मागीर देव सूत गोस्वामी म्हणटाची ते तागेल स्तुती ऐकून ते नर नारायण दोग जण आसना तांतू नारायणाक भारी खुश जाता, संतुष्ट जाल्ले आणि तो हागेला उलयता मार्कंडेय ऋषी लागी देव उलयता. कसं म्हणत की देव प्रिय मार्कंडेया, तू भारी बुद्धंतू पूरा ब्राह्मण विद्वांस अंतु पूरा भारी श्रेष्ठ तू. परमात्मा जाल्याला आमगेले एक स्थिर जावन ध्यान केला, तपस केला, वेदाध्ययन केला, भक्तियुत सेव केला. आणि तू मस्त इंद्रिय नियंत्रण केला. तशी तुगल जीवन परिपूर्ण जाला. आजीव ब्रह्मचर्य पालन केला. आम्ही भारी संतुष्ट जाल्यांची. तू कसने वर जावक जाला रे निमगी. तदना ऍक्च्युली केदन आम्ही भक्ती करता कसं इच्छा असा ना कशी ध्रुवान म्हणल्यार यो कसकी इच्छा दवर आयलेलो जाल्यार ते देवाल भक्ती करतरी ते पुरे गेली इच्छा. म्हाका ते मेगेली इच्छा कशी दिसता म्हळ्यार कुप्पी चुरा सोदून आयलेलो म्हाका वज्र मेळ्ळा आणि ते कुप्पी चुरा यूज कसने म्हाका कसने नाका म्हणटा. तशी प्रल्हादाक बीन इंगिता देव कसं जे रे वर फस्ट म्हणता म्हाका कसने नाका. तशी एक पण भक्ती मस्त एक लेवला पावतरी लेवला पाव का म्हणना भक्ती म्हण आईल कुडले अंग मन आसिल पूरा आशे आकांक्षी पुरे एक नमने तुच्छशी दिसता शाळतात जाल्यार बाई भागवतान म्हणता अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिम तीव्रेण भक्ती योगेन यजेत तुमका आशी असो नाशी असो देवाले शरण वच्चे बेस्ट. आशी ना पక్కనే ఆశ వస్తాం దేవాల పుర ఖర్చు సమ్నే లెక్చిన ఆశ వస్తారు వై వాడినా तशी ध्रुव चमकलो आश असतात तशी आश असतो ना आश असो तुमका मोक्ष जाऊ का म्हणून आश असो त्यावेळी नाश असो तुम्ही देवाल शरणू घेवकाची तीव्रेण भक्ती योगेना करकाची तीव्र भक्ती म्हणून सांगून तशी आता हाका बर निमगीता पण नरनारायण ऋषी आणि तो नारायण म्हणता तुका मी वर दितारे कसं जाय तुका म्हणून निमगीता जाला रे इतली व्हड भक्ती सेव केला तितले मन्वंतर गटले सस मन्वंतर जाऊन 7 मन्वंतरान तू इतली पुराई भक्ती केला इतली वेदाध्ययन तपस पूर केला जाल्यार वय मार्कंडेय मुनीक एक पळोवका म्हण आशिल्ले कुतूहल क्युरियोसिटी आसिल्ले. ऍक्च्युली भक्ती करतरी कसले क्युरियोसिटी असना पूराय सर्वम कृष्णार्पणम जाल्यार एक सान क्युरियोसिटी आसिल पळय ते कसं की भगवंता वापस तो देवाक होगळसिता तो पुरा जनाले एक दुःख निवारण करतलो. म्हाका एक आस आशी कसं म्हणारी तुगल एक माया शक्ती म्हण आसना त्या एक चिक एक्सपिरियन्स करका माया शक्ती तुगल चिके एक्सपिरियन्स करका आम्ही आम्ही पुरे माया शक्तीन बुड्डून 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 तिंबून तिंबून गेलांची माया शक्ती तकून तांडी रे म्हणून सांगून आम्ही म्हणचे ते मार्कंडेय ऋषी माया शक्ती पार जावन खंयकी असं म्हाका ते पळोवका म्हण आश्चर्य केलो पण ते अंबानी की व्हड श्रीमंत जनाले जावण खाण दनपार सकाळी रात्री केदनाय तांकां एक 56 बोगशी 50 नमुने आयटम जे जाल्यार करचीच आसले एक केदनाय मेळटा जाल्यार टेबल तांकां पेज आनी नंची घालून जेवका म्हण आसतले म्हणके आमकां बरे पेज नंची जेवण जेवण अप केवन आसता तांकां पुरे ते जावका म्हण आशी तशी दिसता ते कसं की मार्कंडेय ऋषी म्हाका
मायाशक्ती पळका म्हणल्यार इंद्रिय तृप्ती करका तांतू पुरा म्हणणे ते एक पण एक्सपिरियन्स करका आम्ही पुरा एक्सपिरियन्स कोण कोण करून पुर्रे आमका हांग देखून एक वयर हांड रे म्हणून सांगून मागताची तो हे पळोवका मायाशक्ती सम जायता तथास्तु म्हणून नरनारायण ऋषी सांगून अदृश्यताची आता त्याची तो आलोचना करताची तो मुनी अग्नी सूर्य चंद्र उदक भूमी वायू मिंचू आणि तागेले हृदयांतू केन्नाय भगवंताले ध्यान करताची भगवंताक तागेले विंगड विंगड सामग्रींतू पूज करताची केलो पंत कसं तो कितले म्हणटा अत्युत्साहारी एक नमने तपस करतसील जप करतसील म्हणारी पूज करचे विसरत असेल तो त्या नमुने एक नमुने स्ट्रॉंग जाऊन पूज करत असेल के एक दिवस तो तशीची जप करताची ते भायर एक रुक्का मुळांत पैसून पूज संजे संजे पूज करत असताना सडन घोड बिरुगाळ येईल की म्हणून वारे जोर वारे म्हळारी कंडापटी वाऱ्याक भयंकर शब्द येयलो गुडगुड येयलो मिंच येयलो कडेरी ಹೊಡೊಡ್ಡ ಮೋಡ ಇಲ್ಲ जोर पावस येयला पाऊस म्हळ्यार चक्रशी गुई 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 गुंता सुद्धा परत त्या नमुने धाराकार पाऊस म्हणा पाऊस चारी दिक्कार बई खंय एकड तेकड पळोवचे ना त्या नमुने पाऊस तक्क कशें दिसता असेल म्हणारी सगळे भूमी जे पाऊस गिळतस म्हण त्या नमुने दिसता असेल ताका समजावन पुरा कडे उबा राहिला उद्दा भरले तागेले पर्ण कुटीर पुरो उब्बून गेले झाड रूक परे उदकांतू पडले ते ते गुडगुड पळोवन तो लेखलो हे कस की अपशकुन सूचक करतास अपशकुन हे चांग केन्ना येवचेसील नॉर्मल गुडगुड नाही अपशकुनाचे ताकळस की ते पावसू वाऱ्याक पूरा जीवी जंतु रूक ಪ್ರತಿ एक ಬುಡ್ಡುನು ನೆಲ समजावून फुल्ल समुद्रशी जलके समुद्रशी जलावृत झालं जलावृत सकडे कसं नाही दिसना एकड साइड कळोक म्हणा कळोक तागेले जट पुरेशी ओपन जावन तागेला अंगल कैकी वचून तो कैकी एककडे कैकी कैकी कसकसन काय दिसना त्या उदकांतू जोरू ते समुद्र येवचे म्हणके पाळ येवचे स्टार्ट जाता पाळ ताका ठपा 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 म्हण मारता ಕೆಲವು ಪಂತ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಕೆಲವು ಪಂತ ದೀಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಪಂತ ಮೊಸಳೆ ಪುರೆ ಸಿಸೋಳಿ ಅನ್ನೇಕ ಜಸನೆ ಚೇಳು ಪುರ ಚಬ್ಬು ಎತ್ತ ತಜ್ಜಿ ಅಟ್ಯಾಕ ನಿಮಿತ್ತ ವಂಚುಕು ಎಕಡ್ दावता तेकड दावता पोवता पोवता पोवन पोवन पूर जाता एकड तेक कसने पळया म्हणारी खंयचे अँगलार खंय पळयला री नेल ना समुद्रामध्ये पडल म्हणके तक्का डायरेक्शन पुरा विसरून गेला आकाश काही उद्दा काही दिसना त्या नमुने उद्दा भरला पूर पूर जाऊन गेल तका पोवता 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 कितली काल त्या उदकांत असता प्रलय उद्दाशी कितली काल असता बपास लक्षांतर वर्ष लक्षांतर वर्ष त्या पावसांतो उदकांतो ते उदकांतो ते तो अलेक्सा स्टॉप कुर्डशी कसं ना पट्टशी कोणे उलोच्या कसं आहे ना दिसच्या काय दिसना कळू पट्टशी कुर्डशी लक्षांतर वर्ष ಗೊತ್ತುನಾ ಗೂರಿನ वटारे काही 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 पेट्ट कत कत वैर वता तोगवता अशी उदकांतू तो पोंत असता एक पंत पोंत असताना मस्तक पुरो जाता मस्त दुखता आमक पण त्या नमने उद्दा पडल्यारी डिहायड्रेशन जाऊन 2 दिवसाक गोटक जाल्यार हे स्पेशल नील जाल्यार निमित्त लक्षांतर वर्ष असता मार्कंडेय मुनी कडे कस एक दिवस त्या अंधकारांतू लक्षोपलक्ष जाली एक पंत दूर उज्वाड दिसतस ते एक द्वीप दिसतस आयलँड द्वीप न्याळ दिसतस न्याळ न्याळ ते पळयला री दूर दखून तो त्या साइड पवून वता पवून वचून ते पळयला री थंय चंद चंद रूप झाड आणि फूल
ते रूप कंचे तरनेची वटपत्रशाही म्हणच्या कंच ते वटा म्हणारी आलद मरा ते सन झाड जल्ला थंय फुल उजवाड ते उजवाड खंय दुखून येतस म्हणारी ते रुखाचे एक पान ते पान ते पन्नारी ओड चिक ओड पान एक बाबू सान बाबू नवजात शिशु सान बाबू कसला ते बाबू कशे आशिल्ले ते रुखाचे ईशान्य भागाचे ಕೊಂಬೆ वयर आशिल्ले पन्नातू ते बाबू आशिल्ले तागेले बब्बाल कांती कशी आशिल्ली म्हणाली थंय फुल्ल एक सूर्य आयलेलो म्हणके त्या नमने उजवाड आशिल्लो ते बब्बाल वर्णन पळया हे अध्यायन पळया नवो अध्यायन वपास देवाल वर्णन ते बाबू हांव तुमकां चित्र दाखयता मागीर ನೀಲ್ ಬಣ್ಣ ಆ ಮರಕತ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಟ ಮರಕತ ಬಣ್ಣ ಮರಕತ್ म्हळ्यार एक मोत एक नमने पच्चे हवळा तशी ತಂತು तगेले मुख कमल त्या नमुने सौंदर्य म्हळ्यार ताक पळयल्यार पळयतर अभ्या म्हण दिसता त्या नमुने सान बाबाक वय चंद म्हण चंद तगेले गळे सुत्तू शंका म्हणके तीन गैर त्रिरेखांक कंठ कಡೆ ತಗಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಜಲಲೆ ಎದೆಸಿಲ ಪಡ್ದೆ ತಗಲೆ ನಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಚಂದಸಿಲ ಉಬ್ಬು ಬಾರಿ ಚಂದಸಿಲ ತಗಲೆ ಆ ಕುಸನೆ ದಾಳಿಂಬುಶಿ ತಗಲೆ ಹೇ ದಾಂತು ದಾಳಿಂಬ दवरले म्हणते लागलगी चंद दांत आसिले कडे री शंकाचे हे आसिल म्हणके तगेले कान आसिले शंकुशी दिसत आसिल मागिरी तगेले दोळे तूदी कमलाचे अज्जी म्हणके सुळशी तांबडे आसिल दोळे तुदी लगे तांबडे आसिल कडे री तागेले ಒಂಟ कलर हवळा कलरशी आसिल तांबडेची हवळा कलरशी कडे तागेले हासू हसतना हासून कितली चंद एक अमृत हास्य आसिल म्हळ्यार तागेल गाल पुरा पिंक जाल्ले कಡೆ री तो उसीर काडताना तागेले केस पुरा हलत आसिल कಡೆ बाबू तगेले पायू सना बाब पळयला न्हू केन्ना पाय अशी वयर आसता केलो पंता त्या बाबू ताजे पायाचे बोट काण चिवता ते बाबाल पुरा पाय मस्त बेंड जाता तशी ते बाबू तगेले राईट लेग अशी ताजे राईट लेगाचे हेबेट काणू तोंडा घालून चिवत आसिल ते बाबू तदना हे ब्राह्मण हे पळोवन ब्राह्मणाक भारी एक विस्मय जाता कुतूहल जाता कोण बाय हे नमुने चंद तदना त्यांची देवू कृष्ण तो बाई कसला ते तागेले पाय चिवंत आसिलो म्हळ्यार आचार्य संताची पूरा भक्त मेगेले श्रीनिवासा श्रीनिवास चरणारविंदಕ್ಕೆ गोविंद गोविंद म्हणताची पादकमलाचे पूज करताची कसं सभा मेगेल पायांत तो मक्का पुरे जे नम्रतस अमृतस म्हणून चरणाक त्या नमुने पूज करताची हांव एक पंत पळोवका म्हण ताक त्या क्युरियोसिटी कृष्ण तगलेच पाय तोंडा घालून चिवता हंग हो क्युरियोसिटी रे देव देव म्हण गोतना कोण बा हे कसं बा उजवाडू लक्ष लक्ष वर्ष कळोक पळयतर उजवाड पळयताना कसं खुशी देवे उजवाडान त्या नमुने बाबा पळयल कुळ्ळे ताका आसिल्ले दुखी ताका ताणे केल्लेले कश्ट पूरा विसरले खंयचे ताका टेन्शन ना आराम जाले एक पंत त्या बाबाक पळयल कुळ्ळे तशी तो एक पंत भारी ಖುಷಿರಿ ರೋಮಾಂಚನ जावन त्या बाबा लगीच ಒತ್ತಕ್ಕೆ ತದನ त्या बाबाले उसिरू बाबू कसं स्ट्रॉंग म्हळ्यार म्हणून उच्छ्वास घेता उसीर घेता तेय पोंत आसिल्ले ऋषी समेत त्या उसिरांतू त्या बाबाले नांका अंत दखून रंध्र दखून शीद बाबाल पोट्टा भितर वतके मार्कंडेय ऋषी अतके असा वटपत्रशाही कृष्णाले पोट्टास पोट्टांतू भारी दिग्भ्रांत जाता कसं खंय आयला पोट्टांत आयला पोट्टांत कसं पळयत की मार्कंडेय ऋषी सगळे ब्रह्मांड ब्रह्मांड पळयत की कसं पुरे पळयत की आकाश पळयत की स्वर्ग पळयत की भूमी पळयत की नक्षत्र पर्वत सागर महाद्वीप भूखंड प्रति एकक दिक्कू ताजे विस्तरणे जादू आसुरी जीव आणि रान देश नई
आणि सिटी कडे रे गणी प्रदेश कृषी प्रदेश आणि तणपुर असेल त्या प्रदेश समाजाचे विंगड विंगड ते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तसल पुरे वृत्तीपर जीवन आध्यात्मिक जीवन सृष्टीचे मूल द्रव्य ते पुरे कश आणि ब्रह्माला स्वयं काल ते पुरा पळयत कसं पुरे पळयत की पुरे पळयत ताक बदशी दिसते कसं पळयत बद पळयतच पळयतच इतले पुरे पोट्टांत हं त्या पोट्टांतू तो आनीक कसं पळयत की कसं काय कशी ती यशोदेक कृष्ण तगेल तोंडांत ब्रह्मांड दाखयता तदंत ब्रह्मांडांत पूरा गॅलक्सी हे ते प्रत्येक पळयता पुरा विंगड विंगड ग्रह व्यूह पुरा पळयता मागीर यशोद वापस ते कसं पळयत ती म्हळ्यार हम्म ती थंय वृंदावन पळयता गोकुल पळयता थंय ते तन्ने आशिल्ले ते यमुन पळयता थंय लागीं ती वय दिसता तीन बब्बल तोंड पळयत वय दिसता वयवा तशीची हांग मार्कंडेयाक तागेल हिमालय पर्वतय दिसता तागेल पर्णकुटीरय दिसता हं ते पूर दिसता तदना हो पर्णकुटीर पुरा पळयले तितले भितरी बाबू निश्वास करता उसिरू भायर घालता राबाक म्हणू ते उसिरा फोर्सारी हो येवन वापास ते प्रळय जलांतू पडता पोण वापास बुड्डून वयर येवन वापास बाबा पळयता अंतुना आचार्य सांगताची सात पंत बाब तका उसीर घेता ब्रह्मांड दाखयता भायर घालता उसीर घेता ब्रह्मांड दाखयता भायर घालता सात पंत तो प्रलय जलांत वचून वचून पडलो कडे रे लास्ट टाइम तो वापस ते अंत पडलो कडे रे तो कसं ते आलद रूप आलद मरा रूप ते व्हड जाता आशिल्ले पळयले कडे रे ते बाब्बाक कितली चंदो म्हण सांगून तो दोळ्यांत पळोवनूच ते बाब्बाक तागेले हड्द्यांत बेसकरे दिसता तशी कडे रे ते बाब्बाक पटोवन धरया म्हणून वापास ते बाब्बाल सैड वता तदना ते पूरा योगाचे मूल पुरुष जालो अंतर्यामी जावन असेल तो देव सडन जावन अदृश्य जाता अदृश्य जाल्ले ಕೂಡಲೇ थंय असेल आलद मरा वय माय जाता ते उद्दावय माय जाता ब्रह्मांडाच प्रलयवय माय जाता पूरा माय जावन पळयल्यार कसं की त्या मार्कंडेय ऋषी थंय तागेल पर्ण कुटीरांतू खंयची रुका मुळा बैसून तपस करतासिलो थंय आस खंय गेले लक्षांतर वर्ष ದೇವಾಲ ಮಾಯೆ ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ हम्म तशी मार्कंडेय ऋषीला काणी तुमका ते फोटो दाखयता पीपीटी कर न्ही पळया वटपत्रशाही बाबू पळया आमगेला आलदेलेय मायाले पवडीसीदवने ह्यो पळया मार्कंडेय ऋषी हंग आसा हे पूर स्वर्गाचे नर्तकी गायकी मदन हंग पळया मक्षी दोग जण भूतशी कळे दोग जण आपल्या एकलो मदस्वरूपी आणि एकलो कामस्वरूपी ग्रीड आणि इंटॉक्सिकेशन पर्सॉनिफाईड हंग पुरे डान्स करून ताक पुरे सेड्यूस करू पळयताची कडेर हंग पळया नरनारायण ऋषी चार हात कमंडलो वेद दंड पुरे धरला वेद दिसा ना धरला हे हो मार्कंडेय ऋषी एकलो काळो एकलो गोरो तागेल प्रार्थना देव पळयले इतलेच ಕಲ್ಲೆ हरे कृष्णा टीव्ही तो मेगेल इंटरव्यू असा सडन आता त्यांनी फोन कोण पहिले तशी तुम्ही पळत याची ते इंटरव्यू हे भागवता बग्गेची ते लाईव्ह कसं नाही क्वेश्चन असल्यार निमगू येतात हिंदी री
ಸ 8 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 8 ರಿಂದ 9 9:30 ಆಶಾಪುರ ಮಳ್ಳೆಕ್ಲ ಕಡೆ ರೀ ಅನೇಕ ಸನ್ಮಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಉಳ್ಳೆ ವಾರು ದಾ ದಿವಸ ಕೂಡ ಎಕ್ಲಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಎಕ್ಲಿ ಕೊಣಕಿ ಭಾಗವತ್ ಗಿತ್ತಿಲಿ ಗುರ್ತು ನಮಕ್ಕ ಆ ವೇಕ್ ಬಂತ ಈಗ ಮೇಗೆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಣಕಿನ ಅಪೈಲೆ ತಂಗೆಲ್ವೇ ಗುರ್ತನ ಅಪೈಲೆ ತಂಗೆಲ್ ಕರ ಅಂತು एक येऊन चिके सत्संग करीन जायत म्हणून हांव उलयला कसं उलोवचें भागवताचे उलोवचें भागवताचे मस्त महिम सांगला तदना ते ही एकले आशिल्ली थंय 7 जणांन भागवत पुस्तक घेतलें तांत एकली घेतिली तिगेल चेल्लो गेल्लो सडन जावन एक्सिडेंट जावन 20 वर्ष तशी त्या चेल्लेले 13th डे फुल दिवस बारतेर जाल्ले इतले 13th डे म्हाका गोतनासली ती भागवताचे पुरो म्हणलें तांणी दुंदुकार काणी म्हणलें तशी ती इलेक्टली हो मेगेल पूत बिनी गोस्ट जावन आसता रे भूत नॉन वेज पुरा खात्ता आसले देवाल पुरा चड कांय करनी म्हण तिका दिसलें हे भागवत हांव कशी घेतला भागवत सप्ता आम्ही वेकेल्यार कशी तीन मेगेला रिक्वेस्ट केल्या तू आमगे ते येवन एक भागवत सप्ता करतले ನಾ ಕೊನೆಗೆ ಜಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿವಾರ್ಡ್ ನಾ ಹಂಗ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಪಳೆಲೆ ಪೂರೇ ಜನ ವರ್ಕಿಂಗ್ 7 7 दिवस वचून क्लास घेवचे म्हळ्यार कष्ट कोणे ओपनेची ताका म्हळें हांव करता येदोळ कोणे आमची गेले ते आमची गेले हे बायल मनशान भागवत सप्ताह केला की नाकी प्रभुपादल कृपेरी हांव जायता म्हण म्हणलें कडेरी चमकली 8 जण आशिल्ले फस्ट डे कड़े कड़े यूजुअली क्लास जाता जाता जन उणी जाता वच्चे जाल्यार थंय प्रति दिवस वता वता चड 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 जाता आशिल्ले लास्ट दिवस 40 60 जण आशिल्ले तशी त्या घरांत वच तिने अरेंज केलें तशी ते एक जाता ना पळया एक क्लास करता म्हळ्यार 1 घंटो आत्ता केलेले एक अध्याय म्हळ्यार चिकेपणी ओके मॅनेजेबल कोरेता 2 घंटे दिला सगळे 2 2 स्कंद कर्क म्हळ्यार सगळे बुक 2 2 स्कंद तेवे 2 2 कर्क म्हळ्यार जय येना साध्यना खाली इंडेक्स म्हणचे इंडेक्स पळोवचे हंगा एद्राक आसतना कसं परिविडी कसं म्हणजे ताका विशय सूची ते पळोवन सांगचेसिले वयर 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 हांव म्हणला तांकां म्हळ्या भागवत कंडापटी वास्ट एक म्हणटा समुद्रशी जाल्यार तुमकां थोडे थोडे वयर तकून ड्रोन व्यू दाखयता तितलेची म्हण सांगून म्हणलें 14 जन तांचो भागवत घेतले हांव सांगतासील कसं म्हणारी तांत 2 3 एक मिराकल जाले हे भागवतानी भागवत म्हळ्यार साक्षात कृष्ण खजा मिराकल म्हळ्यार 8 महिने दाखोवन सगळे कर्नाटकांत तूं खंय भागवताचे हे ना प्रिंट जायनी खंय भागवता सेट ना कन्नड भागवत तशी हांव वताना म्हणलें एक ब्रह्मचारी प्रभूक हांव कसं करू वता सर यूजुअली बुक्का ಬಗ್ಗೆ म्हणचे आनी भागवता ಬಗ್ಗೆ म्हणचे कोणे निमगिल्यार दिव्य म्हळ्यार कसं ना कसं करचें हांव वचून म्हण सांगून मस्त एक बेजार हारी ताका म्हणलें तदना एक मिराकलशी कसं जालें म्हळ्यार ते प्रिंटींग प्रेसांनी नवे प्रिंटींग करूंक स्टार्ट केलें ओल्ड 14 सेट आशिल्ले इतली वर्ष तांकां आगोत ना ते गोडोनान तेंगे कडेन आसा म्हण सांगून तांकां सडन जावन तांगेले फोन येयले प्रिंटींग प्रेसा दुखून आमगेले 14 सेट आसा कसं करचें हांग दुखून 36 किलोमीटर्स मेगेल घरा दुखून हांव म्हणलें म्हाका पण येवचें पुरो जायना त्या नमुने वाजूचे आसा डायरेक्ट ते डंजो की कसं पोर्टर की कोर डायरेक्ट ते खंय जाताच पळया थंयची घालाची थंय घाल्ली पुढे थंयचे माताजी ती इस्कॉन वय नाही काय नाही ती हरे कृष्ण मंत्र वय गोतना काय गोतना भागवत मात गेलेले तांगेल घरा तिक त्या नमुने भागवता वयर विश्वास येयला आपले त्या नमुने पवर हे भागवताक खाली गेल्लेल कडेन त्या नमुने विश्वास येत देवाल वयर तशी ती अय्योब्बा कसं ही ह्या नमुने सेट मांड दवरला बळे ಲೆಕ್ಕ नी 8 महिने दाखोवन खंयचे एक देवस्थान मेळना तितले सेट म्हाका मेळ्ळे 2 3 क्लास जाल्ले 3 दिवस जाले पडले सडन कसं जालें मेगेले हुशार आशिल्ली सडन 3 दिवस म्हण पडलें फुल अपसेट जावन अनकॉन्शियस जावच्या गेल्ली त्या नमुने हयी तिका हुशार ना जाल्ले KMC मंगळूराक आहले 2 3 जण चेडू आमी 2 जण फॉरेन आसाची हांव एकली लग्गेश हांगा 3 दिवसा क्लास जाता
तांग एकडे अम्मा हुशार ना. हा वचकाचीच की धर्म संकट एकडे अम्मा. स्ವಂತ अम्मा एकडे भागवत. देवानंद परीक्षೆಗಲ್ಲ कोणाक तू चूज करता आपण सांग. अम्माक निमगिले उल्लो या म्हणल्यार अम्मा उल्लोच जायना. तान तू तोंड पुरे घट्टी जाऊन गेला झलार वे कष्टारी. तू भागवत फिनिश करण्याशी येऊ नका. एक अम्मा रक्षक तिर तू ते 20 अम्माक सोड नका त्या तांगेल कती तंक राखू असं. म्हणून अम्माक त्या नमुने एक नमुने ಭಾಗವತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಪಂತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಭಾಗವತच एक बंधू जावन तिक राखील जायत म्हणून हांव भागवताक प्रिफरन्स दिली. कळे रे भागवत क्लासान म्हणले पाय हांव एत्की नाव गोतना कोणेय असताच की नाव कोणागे गोतना पाय. पाय एत्की नाव गोतना बेवचेसला री आजी गेयाची. पाय कसं जातं म्हणून गोतना एनी टाइम द कंडिशन कसकी असं. ಕಡೆ ರೀ ಕೆಲವು ಜನ ಪುರ ಗೆತ್ಲೆ ತಂಗಲ್ घरा पूर ಒಂದ್ दित्तसिल पर्सनली फ्री होम डिलिव्हरी. पुरे जन मस्त चंद कोन तम भारी एक खुश झाले देव आयलो म्हणून तन मस्त चंद कोन पूज कोरनु वाजूचे स्टार्ट कोन 7 दिवस क्लास जाता. एकली माताजी 5 अध्याय विथ पर्पट वर्ड टू वर्ड मीनिंग वाजून झाला. माताजी म्हणारी तांक बरे काही ಗೊತ್ತು ना इस्कॉनाचे कसं नाही ಗೊತ್ತು ना तांक ते हरे कृष्ण मंत्र सेपरेट जाऊन सम शिकयला तेच. कसं नाही ಗೊತ್ತು त्या नमने ನಂಬಿಕೆ 5 अध्याय झाले तिथले मठ एक श्रद्धे. मागिरी 7 दिवस कसं झालंय 11 आणि 12 अध्याय स्कंद मागेल वाजून जाय नसले. अयो टेन्शन अयो कसं आहे वाजून जाईन. हांव कसं सकाळी उठून जप वे करनी तेन्ना जप करून सकाळी 2 घंटे उठून जप करून वाजून काम करून मागीर वच्चेसिले. त्या दिवसा हांव लेखलाय जप पुणी लास्ट दिवस न्हू रात्री येऊन करता आज वाजून जायनी 12 11 त्या स्कंद नव योगेंद्र परी सम ಗೊತ್ತು वाजून बेसो म्हणून वाजून बेसली. एकडे कसं जाल्ले ರಂದಪುರ जाल्ले 12:45 वच्ची टाइम दादा ನಂಗೆ बसेरी वचून पळयता संजे 2 वाजता खावच्या कसं नाही करनी. अयो कसं करचे म्हणून टेन्शन स्टार्ट झालं. मेघल बामण बाई म्हणल्यांची त्या दिवसून तू बिसीबेळे भात कर नाशी मस्त मौज केलाय मस्त दिवस झाले बिसीबेळे भात करनी भारी एदोळते 15 वर्ष मेघल बामणान एक हे कसं नाही खाण करी म्हणून सांगीन ना. हांव लेखले एदोळ इतले वर्ष म्हण आत्तिले आजीच कसला बिसीबेळे भात करी म्हणून सांगता सची. म्हाका बिश्टेत असच तू वाजून बेश्टे बिसीबेळे भात करना म्हळ्यार सकाळ म्हणल्यार करतसील म्हूण म्हणले. आनी भात बेजार ರೀ ಚಮಕಲೆಂಚಿ 2 ಗಂಟೆ ಚಮಕಲೆ 12:45 ಆ ವಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಖಾಣ್ ಕರ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ कसं करचे ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ हंग बेल जाल्ले टिंग टॉंग कोण म्हणून पळयता डिलिव्हरी बॉय आयला. त्यावेळी कसं घेऊन गोणी इतली व्हड गोणी 60 जನ खाण जेवतीसली चंद पॅक करून 60 जನ जेवतीसली बिसीबेळे भात घेऊन आयला. कोण रे तुक पेटयला म्हणारी इस्कॉन शेषाद्रीपुरम अंदोकून पेटयला नाही ते ऍक्च्युली सप्ताह जाऊच कडेन ते वच्चे 3 घंटे येवचे दनपार 3 गंटेला येवचे 4 गंटे ते आमी दिवचे प्रसाद. हे हो आयलो 12:45 तेवे मिगेल घराक कडेन हांव टेम्पला फोन कोन्न निमगिले तुम्ही केन्नाय 20 जन पेटय म्हण म्हळ्यारी इतले पेटयला तेवे मिगेले ड्रेसाक तेवे वग्गी कशी म्हणून हो इवे ऍक्च्युली केन्नाय पेटयतली कोणकी एकली चल्लसलो आदी तो ना म्हण सांगून विंगड एकल्याक म्हणले ताणी बाई मिस्टेक अशी पुरो केल्ला. ಮಕ್ಕಂತೂ ಥ್ಯಾನ್ ಮನೆ ಖುಷಿ ಜಲ್ ಮಳರಿ ಚರಡು ಆಕೆ ಕಾಂಡ್ ಜಲ್ಲೆ ತವಿ ತ್ರಿಬ್ಬಲ್ ವಂಟು ಪೆಟೆಲ ಮಣು ಏಕಿತ್ಲೆ ಕಾಂಡ್ ಬರ್ಲೆ ಕಡೆ ಮೇಗಲ್ ಬಾಂಬುಣಂತೂ ಆಶ್ ಪರ್ ಕೌನ್ ಉಕ್ಸೋಗೋ ಬಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬಾತ ನಾವ್ ಸಂಗಿನೇ ತುಗ ಜಗನ್ನಾಥನ್ ಪೆಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲಿವು ಅಂಕಂತೂ ದೋಳ್ ಬೋರ್ ದೇವನ್ ಕಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಕಡೆ ಆ ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬಾತ ಸುದ್ದಿನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ನೆ ತಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿನ त्या नमुने आत्माक संतृप्ती जाल्ले हांगेले त्या वेळी त्या नमुने टेस्ट असेल म्हणारी ಎದ್ದೋಳ್ ತಿತ್ಲಿ लायक खाणा ಎದ್ದೋಳ್ खाय नतील म्हण केसिले ते कडे री चरडू वाके जल्ले पुरे जल्ले हांग सेटल जल्ले थंय वचून एकली आशिल्ली 3 म्हाका ऑर्डर केले तू तू पाय प्रसाद हाडटाना म्हाका एक तुळसी कंठी हाडली टेम्पला वचून म्हाका दूर म्हाका जायना ताका हांव ऑर्डर केलेले 1 तुळसी कंठी म्हणून त्या प्रभुजीन कसं वाजिला 11 तुळसी कंठी म्हणून ताने इक्र तुळसी कंठी पेटयला. हा कसं करचे असं ಹಂಗಾಸಿರಂಗ್ ಮಣಿಯ म्हणू ಒಳ್ಳೆಯ ಪೂರ ರೆಡ್ಡಿಸ್ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕತ್ತಲೆ एक क्लास अशा पुरा नॉन वेज काय नसले हे घालेत अजा मिळाल पुरा ऐकले हे गल्लारी
यमदूत लगे नाची एकलो श्रीनाथ प्रभू म्हण एकला आशिल्लो काल म्हणला काणी हांवें तुमकां म्हणला की ना उडगस ना मस्त कडे क्लास घेता काही सांगला उडगस ना काली श्रीनाथ प्रभू म्हण एकलो आशिल्लो बॉम्बेन तो ताका एक पण हार्ट अटॅक येयलो म्हणून थंय अपोलो खंय कडेन हॉस्पिटलाक घालना आसता थंय तीन एक रूमान तू तीग जण ते कंजेस्टेड कंजेस्टेड आसता बॉम्बेन एक रूमान तीग जण पेशंट आसता सकाळीची हो प्रभुजी 4 गंटे उठून जप करता ना कंडिदोकून पणकी एकलो निल्कलल म्हणके दिसतास कोण बा म्हण पळयता पळय कळे केस गुंगूर विकार नमने दिसना कळोप कंडिदोकून अशें निल्कलो कडे री शॉकिंग कसं म्हणा री कंडिदोकून अशी भूत पास जावन येत न्हय कड्डी वे काय जाय तशी पास जावन आयलो एकलो वे तगल पणकी दिसतशील 4 जन पास जावन आयली कंडी पास जावन अಯ್ಯೋ ಬಾ ಕೋಣ ಭಯ म्हण हक्क ಕೂಡ್ಲೆ ಕಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಓ ಪ್ರಭುಜಿ ಭಾಗವತ್ ಪುರ ವಜ್ಜಿಲ ಯಮದೂತ ಹತ್ತ ಅಂತ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ದೋರ್ ಮಂದಿ ಗಚ್ आयल्यांचके अयो कोणाला येतस मेगे लगेच की पळयता जोर जोर हरे कृष्ण करता असेल सदां पळयला रे दोन्ही बेड्डार आशिल्ले ते प्रभुजी लायला की येवन आयले कुडले ते रोगी ते आशिल्लो पडलेलो तो नर्स 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 म्हणून बॉम्ब मारले तितले भितर हे 4 जन 4 दिक्कांतू ताका अटॅक करून तागेल गळपास घालून तागेले आत्मा वेल्ले तो नर्सान येवचे भितर हो मेल्ला म्हण सांगून डिक्लेअर जाले दोळ्यान साक्षात यमदूतांक पळयल पळया तशी हे काणी सांगता पळया पिया उलसण कल्लार वय वाडना नॉन वेज खाऊ नकाची ते कंटी घालाची म्हण सांगून ते इकराक वय पूरा जनान घेतले नी ते 11 जनान वय प्रॉमिस केल्ले आनी आमी नॉन वेज खायनाची ते थंय आशिल्ले 14 जनान वय भागवत घेतले कुडले ते 7 दिवस जोश भितर पूज करून पूरा जन वाजूच्याक वे स्टार्ट केले तितले म्हणटा पॉवरफुल हे भागवत सप्ताह म्हण केल्ली कुडले पळया देवान खंयची नमुने हेल्प केले पूरा जनाक मागीर आनीक 2-3 काणी आसा गुरून कशी रेस्पॉन्ड केले तशी भागवत म्हणाले साक्षात कृष्ण तुल्य भागवत भागवत आणि कृष्ण अभिन्न कृष्ण तुल्य भागवत म्हणारी कृष्ण इज इक्वल टू भागवत म्हण सांगून हे दोन एका डिफरन्स ना डिफरन्स कोण घेऊ नकाची कोणाल घरा कृष्ण कोण पुरे म्हणता हांव कृष्ण भक्त हांव वैष्णव हांव कृष्ण म्हणता कोण वैष्णव म्हणारी कोणाल घरा भागवत असताना वैष्णव म्हण पद्मपुराणांतू ब्रह्माक म्हणता वज्जिलतानी नाही भागवत ऐकलतानी नाही खाली कोणाल घरा भागवत गवन घेता तांनी वैष्णव वज्जिलार तांक पुनर्जन्म ना तशी त्या नमुने एक पॉवरफुल भागवतम दवरच्याकच ಕೆಲವು ಜನಾನ दिवची रिजन म्हणारी कृष्णा तू येवची नक्का कृष्ण तांगेल घर येवचे रेडी अस ಕೆಲವು जन म्हणटाची एकू बुक दी कृष्णाला अर्ध पाय कटकोन दी म्हण तशना कृष्ण येवच्या केदान रेडी अस फुल हार्ट आरी ताका स्वीकार करून इन्वाइट करा घरात आम्ही भगवद्गीतेच्या मेन तत्वाची सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज ती एक धर्म सोडी ते म्हणताची यो हा भगवद्गीते वाजून जायनी भगवद्गीते सारची सर्व धर्म परित्यज्य 8000 दिवच्या वैर तो पळयतला आणि कसं धर्म परित्याग करता तशी देवाला एक अनुग्रह पावका मंडलारी प्रति एक घरांत भागवत असकाच ಕೆಲವು जन म्हणटाचे हांव विंगड ते उणी मल्लाच पुरे भागवत मेळता ते दवरता प्रयोजन ना तांतू ते एक शुद्ध भक्तान बरयलेले नाही ते एक दुड्ड खर्च खातीर बरयलेले तसले बुक हे बरयलेले शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपादान बरयले एज इट इज बरयला तशी हांतू तुम्ही भावार्थ वाजिता तुम्ही डायरेक्ट एक कनेक्शन कैक गुरु परंपरेक वित्त तत्व समेत मेळता तशें जावन हे दवरल्यार मात्र एक प्रयोजन विंगड खंयचे दवर न्हू कोणेय वाजोवन दೊಡ್ಡ भक्त जायनीची गीता प्रेस असो विंगड खंयचे असो वाजून कई दोक मेळलेले फ्री मेळ्ळेले पुराणी आमगेले कष्ट कोवीर दुड्ड दिवन भागवत घेवका आणि भागवत आस्वादन करका कोणाल घरा ना तांक हे कृष्णाक इन्वाइट करच म्हणके पूरा जनान एककल्यांक पुणी सांगता साधन मात्र आमगेले एक ध्येय कसने प्रत्येक घराक भागवत करचे आमगेले धर्म प्रचार करचे
साध्य आसा एकली ना दोग जाणां बैसून करता म्हळ्यार जायना प्रती एककल्यान तांगेले सांगले कितली की जाण आसताची आमी सांगेल आयकताची लागीं घराचे अम्मा आनू तांगेले अण्णा तंगी फ्रेंड कलीग पूरे जन सांगता आमगेले परंपरेचे आज्ञे कसं नाही यारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश हम्म म्हणून कृष्ण उपदेश म्हणारी भगवद्गी ब्रॅकेट ಅಂತೂ प्रभुपाद बरयताची भगवद्गीता कॉमा श्रीमद भागवतम एटलीस्ट हे बुक्का ಬಗ್ಗೆ सांगाची तांदून स्टार्ट जाता कन्वर्सेशन हम्म तशी भागवतम ಬಗ್ಗೆ उलयता मेगेल फस्ट हांव कसं जालें एकली मेळ्ळेली म्हाका कितली वर्षात तरी 30 वर्षात तरी एकली मेळ्ळेली त्या वेळेला ಕಾರ್ಕಳ त्यारा ಟೈಮರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಂತೂ रोडा मध्येच मेळ्ळेली त्या दिवसा हांव लेक्तसली फस्ट हे मेगेल घरात चार भागवत सेट आयले तदನ चारी दिवस रापचिसले दोन्ही दिवसा तेरू 4 दिवस रापता मेगेल अम्मन म्हणले पळे आमगेल घर सानाची हे पुरा भागवत तू हाडलेले खाली कोरन वचका हांव म्हणलं ऑलरेडी हे ऑर्डर केला मेगेल फ्रेंडान तांक दिवचे खातीराची हे हाडलेले ऑर्डर कोणेय करनी आतां अजून डिस्ट्रीब्यूट करचे काम 4 दिवसान 4 सेट सोरोका आता पांच पांच सोरोका तकाची हांव कसं केलें अम्मान लग्गी आसतना उलयच जायना म्हणून एकलीची रथ पळोवच्या वच्चा म्हणून आशिल्ली रोडा मध्ये एकली मेळ्ळी त्यावेळी ती मेळ्ळेली केदना 30 वर्षां फुडें हांव सावन आसतना देवा सोदून हरिद्वारा गेली थंय तदना भागवत क्लास आयली ती अच्युत जाले आमची गेले ते काशी मठान तदना हांव म्हणलें उलय न्ही कसं नाही कशें आसा तूं खंयचे गांव वाटीक जाल्ल्या चेडूं कसं न्ही उलयलें तूं गोत्स बाय हांव तदर भागवत क्लास आयलेलें न्हू हांव तूं तदन धरलेलें भागवत आनी सोणी भागवताने म्हाका सोडी अशी तशी म्हणून ती भागवतात देखून कन्वर्सेशन स्टार्ट जावन ती शॉक जावन वय बाय म्हाका जावंक आशिल्लें मू कसं तें भागवत म्हणणारी क्लास मात्र आयकलेली मागीर हांव थंय सोडला म्हळ्यार अशी अशी म्हणून ती पुरा आपण हाण दाखयलें अशी केन्ना नाही खंयचे एनी टायम कन्वर्सेशन भागवत देखून स्टार्ट करत नाकना तिले तें रांदप गिंदप पावसू वारे पुरे प्रेजर ना असर पुरे स्टार्ट करा तेंची उपदेश जाता तेंच प्रिचिंग जाता लेखून यो म्हाका आयकूत ना इतले दिवस हांव घेवन आयकलेंच न्हू आनी पुणी विंगडजना सांगा श्रवण खंय आसता थंय कीर्तन आसता साधना ते श्रवणाक पॉवरफुल ना श्रवण हे काना दुखून ऐकले हे काना दुखून गेले कीर्तन केले कुळे ताका पॉवर डबल जाता तुमगेले थोडे मेमोरीन तूं भरता आनी गुरु परंपरे प्रसन्न जाता आनी तांणी मागीर पावन जाता तशी हांगा मार्कंडेयाल प्रार्थने मार्कंडेयाल लीला समाप्त करया कोणाक कसं डाऊट असल्यारी निमगी याची ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय।